ह्या संदर्भार संप्रदाय सांगता तशें वर्दीचो वडील सान सायमन स्टॉक मोरयेक उलो मारता. ह्या वेळा मोरी आपणाच्या संगातपणाचो आनी आदाराचो संकेत जावन बेंतीन दिता आनी ती नेस्तेल्यांक तिची निरंतर ससाय भासयता. हे मोरयेचे संगातपणाचे मिसांव अजून जारी आसा आनी आमच्या जिणेच्या विविधांतांनी आनी परिस्थितींनी मोरी कशें आमकां सांगात दिता ते आमी फाटल्या 9 दिसांच्या नव्याना वेळा नियाळ केला. आनी मोरयेचे हे संगातपण आमी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत अनुभव केला. कित्या माये जशी दवरलो कोणी रित्या हातांनी पाटी येना. आज ह्या मोगाळी मायेचो उगडास काडून तिका अर्गां दिवन हे दिनवासनेचे बलिदान भेटोवंक आमी आयल्या. कार्मेल माय आमकां निरंतर तिचो संगात दिवन दी. तिच्या मंतांत आमकां सुरक्षीत राखून सांबाळून दी. ह्या मिसा वेळा आमच्या कास्केत सावां खातीर मागता आसतना अख्ख्या कार्मेलीत वर्दी खातीर मागोवंक विसरूंचे न्हय. तर आतां ही चिंतना मोतीन दवरून ह्या दाबाजाच्या अर्गास्तुतेक आयती जावया. गायन मंडळी संगी आमचे ताळ मेळून प्रवेश गीत गावया. उबी रावया. Disaitsu sembramaso Triek dewa kursun gaunso Amche tane wotulya kurpetenyaso Vudas kadun ukar paudun urgan dimso Yekambunan kaltya kalsa Yasak bapa sore survo yetai salya Jisu nawan beto kergam belita Dewi putra jini supul kerja Di saiso sembramaso Triek dewa kursun gaunso आमचे ताने गोतुल्या कुरपेदेन्यासो उडास काडून उपकार बावडून अर्गां दिवसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मुगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमी कार्मेल मायेची दाबाजीक परब आचरण करता. प्रस्तावनान सांगले बरी मोरी आमकां सांगात दिता. पयल्यान पयलें ती आपलें अस्तित्व घट करूंक आमकां आदार दिता आणि दुसऱ्यान आमकां आमच्याच जिवितांत भायर येवन हेरां थंय पावोवंक आमकां ती सकत दिता आणि तशेंच ती आमच्या जिवनांत देवाची पदवी प्रगट करूंक आमकां बळ दिता. तर तिच्या आदारान तिच्या ससायेन आमी दिसान दीस देवाची राजवटकी परगटूंक आमच्या जिवितांत आणि सदांच तिका ऋणी जावन रावोंक आनी सरस्पराची सर कार्यां आमच्या जिवितांत ती जावची बऱ्या रितीन नियाळून पारखून समजोवंक आमकां कृपा मेळो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. आमचें उणेपण हस्कत कयो आमी वळखून घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरी भेटोवच्याक आमकांच आमी तयार करया. पदकांची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पदकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसोवपाक सदांच संवकार मुरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कुतकू सोम्याका कुतकू Kristaka kuku Kristaka kuku Somyaka kuku Somyaka kuku महिमा 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 देवा उंचकी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे मायेमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा देवा कार्मेल ओढ तुझ्या पुताची आवय जावन असचे भगवंतांकार मरियेच्या मनाक समर्पित केल्ली जाय जय म्हूण तुवें खुशी वेली आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मरिफात तुजो पवित्र दोंगोर जावन असच्या क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां व्हरून पावय. तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पयल्या ग्रंथांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी आपली तकली दोंपरा मदगात पावता पर्यंत धरणेक बागवालो. उपरांत ताणें आपल्या साकराक म्हळें वयर वच आनी दर्याचे कुशीक पळय.
वयर चडून ताणें पळयलें. कांयच दिसना म्हळें ताणें. 7 फावटी वचून पळय म्हळें एलियान. 7वे फावटी साकूर म्हणालो, आतां जाल्यार एक मोड दर्यांतलें वयर सरता तें दिसता. मनशाच्या ताळा हातांत तें आसा. एलियान ताका म्हळें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुजें रथ जरूर बांद आनी पावसान तुका आडवचे आदीं सकला देंवून वच. तितल्यार वादळाच्या मोडांनी मळब सगळें काळें जालें आनी शिरांदरीचो पावस वतूंक लागलो. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडुपकार. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. जीव मोजो सर्वेस्पराची वडवी गाता, आत्मो मोजो उल्हासता. मुजो आत्मो देवा म्हज्या तारुकांत संतोषान उरता. आपले चरण दासीचेर ताणें दया दाखोवन वूस म्हाका उबारली. देखून म्हाका जनंगा सदैव म्हणपा सारतेली संततीचे संतते. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. सक्तिवंतान मोजे दैवी चित्र कामां केल्या, भाग्यवंताचे नांव. आपणाक भिये तेल्यांचे दाखयता ताची काकूळ, संतते तांव संतते. भुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान, ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. इस्रायेलाक आपणाचो आदार दिवन आयलो, दाखयली दया सदांका. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. मुजो आत्मो तुका नावाडता ये देवा, जीव मोजो उल्हासता. सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियम शास्त्रा काल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां
आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयलां आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो दिता. तर ह्या फुडां तूं गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजांचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. बागी तू आवकार मोरये मान पगला फावो साले तुझे तामसन मोलो Christam somi. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. सांजुओं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हेने जेजूची आवय, ताचे आवयची बहीण क्लिओपासाची पतीन आनी मागदलाची मोरी ही सर ताच्या कुर्सा बगलेन उबी असली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर है. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कार्मेल मायेचो सांगात आमकां समेस्तांक सकत म्हणल्या देयाच्या वयर आज आमी नियाळटा. नाजात व्हॅल्यूद बेकेम ह्या स्त्रिये विशयान तुमी इंटरनेटार वाचल्यार तुमकां कळटा. ती फ्रांसाची वुमन्स रायट मिनिस्टर ऑफ वुमन्स रायट, मिनिस्टर ऑफ सिटी अफेर्स, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेर्स असे साबार हुद्दे तिने घेतले. ही स्त्री तिची आब आनी व्हडली माय फ्रांसाचीच, पूण ती मोरक्कोंत येवन मोरक्कोंत काजर जावन थंयसर आसली देखून ह्या स्त्रियेक फ्रांसांत तिच्या लागीं सिटीजनशीप आसल्यार आवय बापायचें तिका दिवंक ना. 18 वर्सां भरता म्हणसर तिका दिवंकूच ना. आनी ती मोरक्कोन जल्मली देखून बायली देखून तिका स्वागती करूंक ना, तिका कितेंच करूंक ना. अशेंच कश्टली. कॉलेजींत तिका कोर्नशाक बसयलें, सगळें केलें. ती झुजली. 2002 वर्सां इसवेंत ती पॉलिटिक्साक सोशलिस्ट पार्टीक जॉयन जाता आनी थंयसर आपणाक जाल्ल्या डिस्क्रिमिनेशन
दुसऱ्यांक जावं नजो म्हणून ती थंयसर सोशल डिस्क्रिमिनेशना विरोध झुजता. आनी आखरेक फ्रांसांत व्हडलो हुद्दो प्रायम मिनिस्टर मागीर आसतो एज्युकेशन मिनिस्टर. शी बिकम्स द मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन. हाका कारण कितें ती सांगता, म्हाका सदांच मोरयेचो सांगात आसलो आनी मोरयेचें तें सकत तें बोळ म्हाका मेळ्ळें म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरयेचो सांगात म्हणटा आसतना तिच्या जिणये विशयांत नियाळ केल्यार आमी आमच्या जिविताक बोळ मेळटा, आमच्या जिवितांत आमकां घटाय मेळटा आनी जेजूचो खरो पाटलाव करूंक आमकां कुरपा मेळटा. त्या देखून कार्मेलितांक सुरवातेतावनूच तिचो आदार आसलो आनी हर एका कार्मेलितांनी तिचो आदार मागलो देखून थंयसर तिच्या आदारान कार्मेलीत ओर्द साबार कश्ट आकांतांक सांपडली जाल्यार ती नास जावंक ना, कित्याक आवयचो सपोर्ट एका भुरग्याक आसलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां ते 3 रितीन प्रेरण जाता आनी सकत जाता. पयल्यान पयलें आपलें अस्तित्व रुपीत करूंक. शी बिकम्स द स्ट्रेंथ टू बी बीइंग म्हणटा आमी इंग्लिशान. आपलें अस्तित्व रुपीत करूंक ती आमकां सकत जाता. म्हळ्यार आमी आयकता किर्तनांत थंयसर ती म्हणटा, I am the handmaid of the Lord, let it be done unto me according to thy word. म्हळ्यार तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं, हांव देवाची चरण दसी. संपूर्ण तरान ती आपलें अस्तित्व एका चरण दसी म्हळ्यार सेवकाक ह्या सेवकनीक ती समर्पिता आनी तशें तिचें जिवीत देवाच्या पदवी वळखून घेता. आनी आमकां हें आमच्या जिवितांत आमी आमच्याच सक्तीन येवंक ना. त्या देखून चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका आयच्या काळार आयच्या दिसा ह्या जाग्यार येवंक फोव केला कित्याक? आनी तेय म्हाका क्रिस्तांव कुटुंबांत देवान विसला कित्याक? म्हजो भाव म्हजे इश्ट क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्यात, म्हज्या सांगाता शिकले इस्कॉलांत, कित्याक म्हणून आमी चिंतूंक ना. पूण मोरी नियाळटा. त्या देखून लुकाच्या वंजलान आमी आयकता ती सगळ्यांच काळजांत बाळगून दवरता आनी नियाळता आनी आपल्या अस्तित्वाचो महत्व कितें गी म्हणून समजून देवाचें येवजन संपूर्ण तरान जारी करूंक आपणाचें जीवन समर्पिता. त्या देखून किर्तनकार अशें म्हणटा, किर्तन 68 ओल्ड 28, देवा तुजी पदवी प्रगट कर, आमचे पासत तुवें दाखयल्ली पदवी प्रगट कर. आनी मुखार वर्स 34 अशें म्हणटा, तुमी देवाची पदवी वळखून घेया. केदाळा आमी देवाचें अस्तित्व म्हजें थंय आसा, देवाचो आत्मो म्हजें थंय आसा, देवाची पदवी म्हजें थंय आसा म्हणून वळखून घेता आमी संपूर्ण तरान देवाक समर्पिता आनी आमचें कितेंच ना, सगळेंच देवाचें म्हणल्यार आमकां समजून येता. आनी अशें मोरयेन कार्मेलितांक आमचें म्हणल्यार कितेंच ना म्हणून सादी जिणी जियोंक सगळें सांडून त्या कार्मेल दोंगरार एक सादें मोटव्याशाची जिणी जियोंक कुरपा दिली. आनी तशेंच ही जिणी घेवन युरोपाक येता आसतना थंयची जिणी वेगळी आसली देखून तांकां स्वागत मेळ्ळो ना. कित्याक ते गुडसिलांनी जियोवचे मनीस आसले, चड आनी मागणें करनासताले, तशें इगर्जेनी चड ते दिसले नात आनी भायर चड भोंवचे दिसले नात. ते मोरये बरी आपल्या काळजांत देवाची जाणवाई आनी देवाची पदवी वळखून घेवन तिस्स नियाळन बसले. ह्या काळार तांकां एडजस्ट करूंक कश्ट जाता आसतना साबार जाण मटवाशी आपणाची जिणी सांडून दुसऱ्या वर्दीक सोडून गेले. आतां साबार वर्दी आसात, जेजुएटांची वर्द आसा, फ्रांसिस्कान वर्द आसा. अशें आमची वर्द सोडून थंयसर डोमिनिकन्स, बेनेडिक्टायन्स, फ्रांसिस्कान्स आसले, तांच्या वर्दीक जॉयन जाता आसतना
सायमन स्टॉक लास्ट क्रुसेड जाल्लें 1242 आनी सर साबार मोटवाशांक जुएशी मारिल्लें जावन आसा टर्क्स म्हणटा आमी तुर्क्यांनी आनी अशें तांचें इन्वेन्शन जाता आसतना त्या क्रुसेडांत क्रिस्तांव आर्मी सोलवली आनी साबार जाणांक सोडून इज्रायल सोडून वचचें पडलें कोण मोटवाशी वचनातले तांकां जिवेशी मारले आनी उरिल्ल्यांक धांडायले अशें साबार जण थंयच्यान सोडून वेता आसतना ते गांवाक तांच्या गांवाक गेले सायमन स्टॉकी ताच्या गांवाक गेलो इंग्लंडाक आनी थंयसर तो येता आसतना ताका वडील जावन ताणें विंचलें थोडे जण सांगात आयले आनी ताका वडील जावन ताणें विंचलें आनी तो वडील जावन आसतना परिस्थिती पळोवन ताणें मागलें तूं जावन आसाय आमची राणी कार्मेलाचें फूल सुंदर गुलोबा आमकां तूं राख तुजे लागीं आयिल्लो कोणूच फाटी गेल्लो ना म्हणून हांवें आयकलां त्या देखून त्याच विश्वास तुजे लागीं मागता म्हणून तो मागा लागलो आनी 1251 साबार 9 वर्सां मागीर ताका मोरयेन मोरयेचे दृश्टांत थंयसर दृश्य दिसलें ह्या मोरी तिका दर्शनांत मोरयेन ती भेट दिली आनी तिका आपलें वस्तूर दिवन म्हळें कोण हें वस्तूर न्हेसोन देवबिरांतीची जिणी जियेता ताचें हांव संरक्षण करतली आनी ताका मरणाचें कसलेंच बें आसचें ना म्हूण वय मोगाच्या भाव भयणीनो असलें अस्तित्व रुपीत करूंक आमकां मोरी आदार दिता आमच्या जिवितांत कितेंय कश्ट येवं दीत कितेंय जावं दी हांव तुमकां सांडिना म्हणून ती बसयता त्या देखून कुर्साच्या मळी आयचो वांजेल आमी आयकलो केदळा जेजून सिसाक सांगलें ही तुजी आवय म्हणून शिसान तिका आपणाच्या घरी घेतलें आमकांय तिका आपणाच्या घरी घेवंक तिका स्वागत करूंक आयचो वांजेल उलो दिता केदळा आमी तिच्या सांगातपणांत आमचे जिवीत सरताव त्या वेळार आमकां तिचो आदार मेळटा आनी आपोस्तलांक तशेंच जालें केदळा सा जुवावणू तिका ताच्या सांगाता घेतलें आनी ती आपोस्तला सांगाता मेळोवन बिरकुऱ्या आपोस्तलांक जेजूक सोडून दावुल्ल्या आपोस्तलांक सांगाता घालन तिणें पवित्र आत्म्याच्या येण्याक मागणें केलें आमी आयकता धर्मदूताच्या कृत्यांत मोगाच्या भोविनो तिका कळीत आसलें पवित्र आत्म्याची कृपा म्हळ्यार कितें म्हणून तिका कळीत आसलें कित्याक ती पवित्र आत्म्याच्या कृपेन गर्भे संभोवलेली जावन आसली त्या देखून तिका कळीत आसलें देखून ती तांकां समजयता तांकां सांगाता घालता आनी मागणें केल्या उपरांत 40 दिसां उपरांत थंयसर तांकां पवित्र आत्मा मेळटा वय मोगाच्या भाव भयणीनो ती सांगाता आसतना आमकां देवाची कृपा आसा कित्याक म्हळ्यार ती कुर्पेन भरलेली जावन आसा नामान मरये कुर्पेन भरलेले ती कुर्पेन भरलेली स्त्री आमच्या सांगाता आमची व्हड भयण आमच्या सांगाता आसतना आमकां तीच कृपा आनी तिचो आदार आमकां मेळटा दुसऱ्यान आमी पळयता आमकां सकत मेळटा तिचे मुखांतर तिचो आदार मेळटा तर स्ट्रेंथ टू डू कितेंय करूंक म्हळ्यार कशें तुमी तर आयज हें किर्तन आयकलें थंयसर ती आपणाची वडवीक केदळास गायना बगार देवाची पदवी देवाची राजवटकी देवान कितें केलां तें ती गायता त्या देखून ती म्हणटा सर्वेस्परान महात कार्यां केल्यान म्हज्या जिणयेन सदैव जावं ताचें नांव सर्वेस्परान सगळें केलां म्हणून ती संपूर्ण तरान आपणाक कितें देवान योजन दिलां तें देवाचें म्हणून त्या देखून थंयसर रिक वॉरन म्हणलो बूक बरयता आसतना पर्पस ड्रिवन लायफ म्हणलो बूक तो बरयता तो एक प्रोटेस्टंट पास्टर पूण ताचो बूक बरो आसा तो बरयता आसतना तो म्हणटा जिवीत दिल्लें देवान ताच्या जिवितांत बौतिस्मा मुखांतर तुका ताच्या जिविताक एक केल्लें देवान मिसांव दिल्लें देवान आनी आखरेक आमी एक जावचें देवा थंय तर म्हजें म्हणलें कितें आसा म्हजें म्हणलें कितेंच ना त्या देखून संपूर्ण तरान देवाचें योजन देवाची राजवटकी
देवाची पदवी आमी स्वीकार करन ती करूंक प्रयत्न केले. स्ट्रेंथ टू डू म्हळ्यार ती सकत दिता वय कितें करूंक देवाचें योजन समजून तें करूंक आमकां ती कृपा दिता, सकत दिता, आमच्या सांगाता ती चलता. जो कोण सर्वेस्पराची महात्कार्यां करूंक हात घालता ताचे सांगाता मोरी आसा. लुकाच्या एवांजेलांत आमी आयकता देवान तिचे तें केल्ल्या सर महात्कार्यांचो उगडास ती काडटा. ती म्हणटा थंयसर द मायटी हॅज डन ग्रेट थिंग्स फॉर मी. चल बलिश्टान म्हजें तें महात्कार्यां केल्यान. देव सोर बलिश्ट म्हणून ती वळखून घेता आनी त्या बलिश्ट शक्तीन ती बरता देखून शीस धांवले पूण ती धांवोंक ना. ती जेजूचो पाटलाव करता, आपल्या पुताक ताच्या कश्टांनी ती सांगात दिता आनी आमकां जेजून तिका समर्पिलां. हो तुजो पूत, ही तुजी धूव म्हणून ती आमकां सांगात दिवची ना गे. खंडीत जावन ती दितली. आमच्या कश्ट आकांत वेळार आमकां ती आदार दितली. आनी ह्याच बरोवशान कार्मेलितांनी मागणें केल्लें जावन आसा. केदाळ युरोपांत तांकां स्वागत मेळोंक ना. केदाळ ते कश्टले नासाच्या हंतार आसले कार्मेलितांची वोर्द त्या वेळार तांणी मागल्लें जावन आसा. आनी तिणें सांगात दिलो. तिणें आपलें संरक्षण हांव सांगात आसा म्हणून बरवसो दिलो आनी ह्या बरवशांत कार्मेलीत वाडत गेले. आनी आज संवसारार साबार मोर दॅन 75 प्रोविन्सास आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, निर्गमन बुकांत मोयजे देवाची कार्यां होगळसिता. तो आपणाचें कितें सांगना. पळया 15वो अध्याय ओळी 1 ते 4 हांव दोनूच वळी वाचतां. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंत ताचें जैत. गोड्यांक आनी गोडे सवारांक उडयल्यान ताणें दर्यान. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी गायन. तो जालो म्हजी सोडवण, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखाणतां. आपणाचें कितेंच ताणें बोडाय उलोवंक ना. बागार देवान आमकां राखलां, सोडयलां म्हणून कशें मोयजेन देवाक वर्णिलें तशेंच मरियेनी देवाचेंच स्तुती गान गायलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, अस्कत गायो आसात आनी ह्या वेळार आमी संपूर्ण तरान देवाचेर होंदून जियेवंक, ताचें योजन कितें म्हणून समजून तें करूंक मोरी आमकां सकत दिता आनी सांगात दिता. सा पावल रोमाकारांक बरोवन सांगता अध्याय 8 ओळ 26 आमच्या अस्कत गायन आमकां आत्म्याचो आदार आसा म्हणटा तो. सर्वेस्पराच्या आत्म्याचो आदार आसा आमच्या अस्कत गायन. त्या देखून तो मुखार सांगता केदाळा आमी अस्कत, त्या दाळा आमी बलिश्ट म्हणून तो सांगता. थंयसर 2 कोरिंथकारांक बरयल्लो दुसरो बूक अध्याय 12 ओळ 10. म्हज्या त्या देखून हांव म्हज्या अस्कत गायांची बडाय उलयतां. हांवें कितें केलां त्या विशयान न्हय, बागार म्हज्या अस्कत गायची हांव बडाय उलयतां म्हणटा तो. मुखार आमी रोमाकारांक बरयल्लो अध्याय 8 ओळ 28 मुखार वाचल्यार ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता. वय मोगाच्या भयणो, थोडे फावटी कश्ट येता आसतना सयत, आकांत येता आसतना सयत आमकां ते बऱ्याकच पडटा. कित्याक म्हळ्यार देवाचेर भावार्थ आनी बरोवसो वाडयता आमचो देवाचेर. जर सगळ्यांक बरेंच मेळ्ळें, कश्टच ना जाल्यार देवाचो उगडास करचो कोणें? त्या देखून थोडे फावटी कश्ट आसात कित्याक आमी देवाक विसरो नजो म्हणून. आनी त्या देखून सा पावल सांगता हांवें हांकारान बरोवना जायनजो म्हणून कोरिंथकारांक बूक ओळ 8 अध्याय 12 ओळ 8 हांवें हांकारान बरो नजो म्हूण जावंक पुरो देवान म्हाका एक म्हज्या मासांत एक कांटो दिला म्हणटा तो. वय मोगाच्या भयणो, थोडे फावटी आमचे कश्ट देव परिहार करना. कित्याक म्हळ्यार ते जाय ताका आमी उलो मारूंक ताच्या हजारपणान जियोंक. ना तर आमी ताका सोडून वेताव, ताचे तोंड पयस वेताव आनी त्या देखून देवाक आपणसोच तो आत्मो ताणें दिल्लो आत्मो वसो वेसो नाका. त्या देखून तो 99 बोकऱ्यांक सोडता आनी एकाच्या फाटल्यान येता.
तसलो देव आमचो. आनी त्या देवा थंय मोरयेन बरवसो दवरलो. त्या मोरयेन त्या देवाची सेवा केली आनी ती सेवा करूंक आमकां शिकयता. आनी अकरेक तिसरें थंयसर स्ट्रेंथ टू गो, ती आमकां सकत दिता, तिचो आदार दिता आपणाकच सोडून भायर वचोंक. म्हळ्यार थंयसर म्हजें म्हणलें सोडून हेरांचेंय थोडें पळोवंक. लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकता थंयसर मोरी दावी एलिझाबेथीक भेटोवंक गेली म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तिणें हेरांची गरज समजली. आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाची गरज समजूं जाय. आयचो काळ पळया, हर एकले आपणाच्या मोबायलार आसात. हांव साबारपटी लोकां कडेन उलयता आसतना घरा कोण न्हिना फादर आसल्यार घरान समाधान ना. कित्याक म्हण विचारतना आपणाच्या हातूं आसात. कोणी एकामेकाक सांगात दिनात. न्हवरो बायलेक सांगात दिना, बायल न्हवऱ्याक सांगात दिना. त्या देखून काजारा जिवितांत फूट फोडल्या. भुरगीं आवय बापायक सांगात दिनात. आपणाच्याच मोबायलार बिजी आसात, आपणाच्याच कामार आसात. थोड्यांक सांबाळ मेळटा 40,000 50,000 भुरग्यांक, पूण म्हयन्याच्या अकरेक तांणी इश्टां जावन रीण घेवचें म्हाका इल्लें दी म्हणून. कित्याक फाल्यां कोणें पळयलां आज गम्मात मारया म्हणून. अशें आमचें जिवीत जावन आसा मोगाच्या भोवनो. त्या देखून आमी आमचेंच चिंतीनासतना आमच्या शेजारा आसच्या म्हज्याच कुटुंबांत, म्हजो पयलो शेजारी जावन आसा म्हजें कुटुंब. म्हज्या कुटुंबांत हांवें म्हजे तावन भायर वचोन हेरांक पारखूंक, हेरांक समजोवंक, हेरांक कितें गरज आसा म्हूण पळोवंक आमकां मोरी सकत दिता आनी आदार दिता. आनी तिणें आपोस्तलांक तशेंच केलें. ह्या वेळार म्हजो सांगात जाय म्हूण ती समजली आनी त्या बिरकुऱ्या आपोस्तला सांगता ती मागण्यांत तिणें वेळ करचिलो. तांचे थंय धैर्य भरलें. जेजूसोय ल्हान आसतना तिणें सांगात दिलो आनी ताका देवाचें येवजण समजूंक जावंक पुरो तिणें प्रोत्साह दिलो. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो आमकांय ती तेंच करता आमकांय ती सांगात दिता आनी आदार दिता. तुमी देवाचें येवजण समजून तुमचे जावन भायर वसा. जसो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करूंक तूं तुजे तावन भायर ये. आनी अशें आमी आमच्याच स्वार्थातावन आमच्याच आबलेशातावन आमी भायर वता आसतना आमचें कुटुंब बरें जाता. आमच्या कुटुंबांत राग मोसर हगे पयस जाता आनी कुटुंब पवित्र जाता. आनी मोरी आमकां पवित्र कुटुंबाची ती एक सांदो जावन आसा. ती आमकां आमचें कुटुंबां पवित्र करूंक, आमचो स्वार्थ सांडून, आबलेश सांडून, हेरांक बरें करूंक, हेरांच्यो गरजो समजून तांचो सांगात दिवंक. पयशे दी जाय म्हूण ना, साबारपटी भागार तांच्या सांगाता आसल्यार पुरो. त्या देखून साबार जाग्यांनी हांवें पळयलां स्वयं ग्रूप म्हणटात न्ही, सेवेचे ग्रूप एकामेकाक सेवा दिवची. आमच्या गांवांत ती आसात. म्हज्या घराय आमी एक वाड्यांत 8 कुटुंबां सांगाता मेळोन लागशिल्लीं कुटुंबां मस्त आसात पूण पयस आसात. आमी सांगाता मेळोन हप्त्याक 1 दीस काम फ्री कुटुंबाचें आनी जेवण मात्र दिवंक. अशें सांगात दिल्लें सगळ्यांचें काम जाता. पावसांत नेज लावची जावंक पुरो, माडांक मुळां घालचें जावंक पुरो, हर एका कामांत तांकां आदार जाता. कित्याक 8 जण आसात कामाक आज आनी फ्री एकामेकाच्या आदाराक. आज म्हज्या घरा जाल्यार येवच्या हप्त्यांत आनी एकल्याच्या घरा सगळ्यांचें काम जाता. गरज ना जाल्यार आमी सांगचें गरज ना, आमी ह्या हप्त्यान काम करचें नाका म्हूण. कितलें बरें थंयसर जाता मोगाच्या भोंवयनो. आमी जर मोन केलें एकामेकाच्या आदाराक पावोवंक खंडीत जावन ह्या संवसारांत उणेपण जावचें ना. आनी मोरी आमकां तशेंच आदार दिता. त्या देखून काना शारांत ती आपल्या थंयसर आसलेल्या साकरांक सांगता, तो कितें सांगता तें करा, तो कितें सांगता तें करा. आनी साकरांनी जेजूचो आदेश आयकलो आनी केलें आनी थंयसर अजाप घडलें. आमी मोरयेचें उतर आयकुया. मोरी आमकां सांगता तिच्या भावांक आनी भयणींक, तुमी तो कितें सांगता तें करा. आज मोरयेचें बेंतीन आमी न्हेसता आसतना
ही बेंतीन एक असर्य नाही, ही बेंतीन एक चमत्कार म्हणटा न्ही ते नाही. मोरयेचें कॅरन कावनावा म्हणलो OCD आमचो कार्मेल पाद्र्या बसाय म्हणटा. मोरयेचें ती बेंतीन आमी न्हेसता आसतना आमी मोरयेची नेसण न्हेसता, म्हळ्यार आमी आमकांच मोरयेक समर्पिता. वी आर कॉन्सक्रेटिंग आवर सेल्स टू मेरी फर्स्ट. सेकंड, तिचे शेगूण आपणावंक आमी तिची जिणी सारूंक आमी भास दिता देवाक. मोरयेन जियेल्ले बरी आमी तिची जिणी जियेता म्हूण देवाक भास दिता. आनी तिसऱ्यान आमी संपूर्ण तरान देवाचें योजन म्हणजे तें जावं म्हणून कशें मोरयेन आपणाक कसं समर्पिल्लें तशें आमचेय जिणी समर्पूंक आमकां मोरयेची ससाय आमी मागता. मोरयेची ससाय त्या देखून ही बेंतीन आमी आज घालता आसतना मिसाच्या मागीर आमी बेंजार करतले हांव आनी तुमकां वांटतले हांव करता आसतना आमी उडास दवरया. बेंतीन मुखांतर मोरयेचो चड आनी चड सांगात सोदूंक, तिच्या आदारान आमी जेजूचो खरो पाटलाव करूंक, आमकांच देवाक समर्पूंक मोरी आमकां आदार दिवं दी. आमेन. आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ त्रयेक देवा थंय उसारया. सत म्हणटा देवाक, सर्पवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुन्या जो पवित्रात्म्यावरवीं गर्भे जुळवलो, ओंकार मरियेंत जल्मलो, पोंच पिलाताक ताणें क्रसूसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका पेटलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लो जिवंत जालो, सगळ्यांक सोडलो, सर्वपिता देवा बापाच्या उजव्याक बसला, कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सदांचें जिवीत. आमेन. कार्मेल माये मनशा कुळाक एक व्हड सकत म्हण मानून घेवन तिचो दाबाचो आज आमी आचरण करतना सर आमची मागणी कार्मेल माये मुखांतर जेजूक समर्पया. आमची जबाब जावं दी. कार्मेल माये मुखांतर जेजू आमचे मागणे आयक. कार्मेल माये मुखांतर जेजू आमचे मागणे आयक. माग्या आमी पवित्र सभेच्या मुखेला पसत. सर्वेस्परा बापा, तुज्या पुता जेजूचो सवणदर संदेश संवसाराक पासारूंक विंचतेल्या पापा फ्रांसीस सर बिस्पांक, याजक आनी धर्मिकांक गरज आसची भलायकी, जाणवाय आनी कलतेपण लाभय म्हूण मागता. कार्मेल माये मुखांतर जेजू आमचे मागणे आयक. माग्या आमी कार्मेलीत ओडवीच्या संध्या पसत. दयाळा बापा, कार्मेल मायेची देख घेवन ध्यान आनी वरेसवाद्वारे आख्या संवसारार वावर करनासच्या कार्मेलीत भावां भयणी आनी सेक्युलर कार्मेलीत संध्यांनी कार्मेल मायेचे भगेवंतपण, निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणयेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जायची कृपा दी म्हूण मागता. कणवाळा बापा, मागता आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सर दानी हिता चिंतका तशें विविध रितींनी सेवा दिवच्या आनी कुमक करच्या सर्वां पसत तांकां तुज्या दराळ आशिर्वादांनी भर. तांच्या उदार मनाक तूं तांकां 100 वांटांनी प्रतिफळ दी. तशेंच सरल्या दानीक सस्नीक विशय फावो कर म्हूण मागता. मोगाळा बापा, कार्मेलीत मागया आमी देवादीन जाल्ल्या कार्मेलीत भावां भयणी पसत. मोगाळा बापा, कार्मेलीत वर्तान सेवा दिवन तुजो मोग हेरांक पासर. आतां तुज्या राजान सस्नीक जिविताचें इनाम जोडूंक आयिल्ल्या सर आमच्या भावां भयणीक तांणी आशेले सस्नीक जिविताचे सूख फावो कर. तांच्या मागण्याच्या आदारान आमी तुका मानता तसले जिवीत जिवनच्या फावो कर म्हूण मागता. मागया आमी मणिपुरांत कस्तोंच्या लोकां पसत. काकोळदारा बापा, ती क्रिस्ताची आनी क्रिस्ताची सुवार्ता जियेतात म्हणल्या कारणाक लागून अन्यायाक वळख जावन कस्तोंच्या ह्या भावंडांक तुजो सांगात दी.
तांचे कश्ट हळू जावं, शांती परत्यान स्थापन जावं, सरकारांतावन बेगीनच परिहार मेळूं आनी भाव बांदवपणाचें वातावरण पुनर्स्थापीत जावं म्हूण मागता हांव. कार्मेल जेजू आमचे मागणे आयक. प्राकृतीक विकोपाक वळख जाल्ल्या लोकां पासत कणवाळ्या बापा, ह्या दिसांनी आमच्याच गांवांत उत्तर भारताच्या हिमाचल प्रदेश, दिल्ली असल्या गांवांनी पावस आनी वावरा वरवीं कश्टाक सांपडलेल्या लोकां खातीर आमी मागता. तशेंच पावसा उपरांत कृशेच्या कामाक लागिल्ल्या रैतांक तुजे हाती समर्पित हांव. तांच्या वावराक तांकां जगतो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. कार्मेल जेजू आमचे मागणे आयक. मागया आमी कार्मेल सायबिणीच्या सौर भक्तिका पासत मोगाळा बापा, कार्मेल सायबिणीचो दबाजो सांबाळतना आमी सर्वांनी बेंतिणेचें म्हत्व समजून आमकां कार्मेल माया लागीं आसचो मोग आनी अभिमान बेंतीन घालच्या मुखांतर प्रसारूंक आनी तिजें शेगूण आमच्या जिवितांत जियोंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. कार्मेल जेजू आमचे मागणे आयक. आमच्यो खासगी गरजो आतां बापा मुखार उबारया. सर्गींच्या बापा, आमची मागणी आनी विनवण्यो आमी तुका समर्पिता. तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फोव कर. कार्मेल मायेन तिच्या संरक्षणाची कुणा जावन दिल्ली बेंतिनेसच्या सांगाता आमचें जिवीत तिच्या शेगुणांनी नेटोवन तिचे बरी सोबायेन बरोवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. Undukuwansu waindakansu tuja burgyani mogan betunsu gitu yad bapa ge mogan amkan jibite tuka sukan dukan gitu yad bapa ge mogan amkan sukan duka Bapa तुझा पुतान अपना बलि भेटून दिलो कल्वारीच्या डोंगरार कुसार मोरोक तयार जालो मोगाने केलो मोगा साक्षालो मोगाची बिचीच्या गुलो दिलो मोगाने केलो मोगा साक्षालो मोगाची बिचीच्या गुलो दिलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तसलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पयसुवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंतांकार मरयेचे ससायाचो उगडास काडून भक्तीन ह्यो काणिको आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपददाराणी शासनाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
कार्मेल माय बागेवंत हांव कारमरयेक आज आमी मान करता. आपल्या काळजांत विश्वासपणी तुजें उतर तिणें जागयलें. आपल्या कर्णांनी तिणें तें पाळलें. धर्मदुता संगी मागण्यांत ती तीर रावली आनी आमच्या सोडवण्याच्या कामान भागीदार जावन सगळ्या मनशाकुळाची आत्मीक आवय ती जाली. तिच्या पुताच्या बावड्यांचेर तिका आसो आवय सारको मोगाचो जतनेचो हुस्को केदींच उणो जायना. पळयत सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरोवेसो उपकार आनी बुजवणेची दिवटी जावन आमी तुज्या महिमेच्या दोंगरा तेवशीन आमच्या यात्रेक पळयणार चमकतना ती आमकां प्रकाशायता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbarațo serves portu, sărcanii somsar băla tuja, voi pava. Un sărchi tu caciu, sărgi ducace, să vezi părace n-avem, e tata cace cer. Un sărgi ducace, un sărgi ducace. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें रावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्तासो गुट पोर गोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पुनावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण करचे क्रिस्ताचे बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरण आसो. ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपण आसो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जडल्या तीच बली आतां तुजी पळय सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं
आणि अशें देवाचें मागीर भोव बागेवन हांव कारमरयेच्या तुज्या बागेवन धर्मदुतांच्या बागेवन जुजे ती सपोती आनी वैभवे रक्त साक्षांच्या आनी कार्मेलीत सर सांतांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता फोय सभेच्या समेस्त गवळे आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पोय सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या अंतरलेल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक सोडून गेलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. मरियेचो सांगात मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्यार सोडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पय सभेच्या भोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुझे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू मरियेचो पूत देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सगळ्यात जगण्याची मुखार पावना तुझ्या उतरान सगळ्यांक माहिती मेळटली. काळीज मोचे आशील आसा काळीज मोचे लालेव आसा ये जेजू सिंच्या तुका ये वेगी भुक्ता बोलया तुझ्या
काळीज मोजे आशिवनासा काळीज मोजे लालेवनासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुक्ता बुया तुझ्या हांव तुजी शिडी घडी घडी लागताय तानबुके वेळी भुगसून पाका वेळी स्वरूप दिवून पोसताय काळक्यान करारी दिवसावो येताय संसारी पोयनारी बुरवसो मुजो राता ये वेदी हांव मोग तुजो करता काळीज मोजे आसो नासा काळीज मोजे लालेव नासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुक्ता बोलण्या तुझ्या प्रार्थया सर्वेस्परा देवा तुझ्या पुताच्या कुडी आणि रक्तावरवी आमकां पोषण लाभलां तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भगवंतांकार मरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासीपणी तिचो देखीचो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिवं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे दय करून उबेच रावा आता आमी कार्मेल माईची बेंतीन हांगासर आशिर्वचन करतले हांव याजक मागणे म्हणले उपरांत तुमी कुंभाराक आयिल्ले भशेन हांगासर येवचें आनी ही बेंजार केल्ली बेंतीन स्विकार करची सर संपूर्ण आणि पवित्र जाल्ल्या देवा पवित्र स्नानान पुनर जल्मल्ल्या हर एकल्याक तूं संपूर्ण आणि पवित्र जावंक आपयताय आज कार्मेल मायेच्या ह्या दाबाच्या दिसा तिने तिचे सांगातपण तशें आदाराची कुणा कशी दिल्ली ही बेंतीन आशिर्वादीत कर जो कोण मरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीन नेसता तांकां कार्मेल मायेची ससाय मेळूं तिचे विनातीन खोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन मरण पर्यंत ती कुर्पेन तीर रावो बेंतीन नेसचे सांगाता तांचें जिवीत मरयेच्या सुगुणांनी नेटयलेलें जावं आनी अशें संवसारी पळयन आखेर करून एक दीस आमचे माये संगी तुज्या निवासान तुका रूप बगूंक तांकां फोव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन दय करून कुंभाराक आयिल्ले भशेन मुखार येया आनी बेंतीन स्विकार करा
हांव ख्वारी भितरी सोबागिनी कार्मेताची तुगे राणी मागता तुझ्या चरणा लागून तुझे कुडीचे निर्मळकाये पासून कर आमच्यो कुडी म्हणून निष्कळंतीगे सोमी तुझ्या आत्म्याच्या संतीपणा पासून दी आमच्या आत्म्यात संतीपणी गे सोमी तुझे सुपळेची पासून कर आमची जिनी मोलोनी कृपेवती गे सोमी तुझ्या मायपणाचे गोडवे पासून दियादा तुझो करुणी सोलूच्या कामी समोर सांभाळून तुझ्या समृता मरणा पासून आमच्या मरणाची काळी पावतू आमकां गे सोमी भाऊन आणि भयणो, आज आमी कार्मेल सायबणीची दाबाची एक परब संभ्रमता. ह्या संदर्भात तुमकां सुमेस्तांक आमी फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. आतां ह्या मिसा उपरांतले दुसरे मीस 7:30 वरार आसतले आनी सांजेर 6 वरार आनी एक फेस्ताचे मीस आसा आनी ते मीस मनदेक बाब रिचर्ड कुवेल्लो, डिरेक्टर फादर मुल्लर्स वैद्यकीय संस्थे हांगाचे डिरेक्टर बाब ते भेटयतले. आमी कर्मेलीत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां दिवच्या आदाराक, तुमच्या मागण्याक, तुमच्या पाठिंब्याक. त्या संगता हांगासर सेक्युलर कर्मेलीत मेळाचे संदे आसात, बाळूक जेजू कुटुंबाचे संदे आसात, इन्फंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर एसोसिएशनाचे संदे आसात, कार्मेल सोजेर आसात हांच्या तशेंच जेवण समितीचे संदे आसात. हे सगळ्यांचो पात्र तांचो वावर हांगासर विशेश जावन आसा. तशेंच आमच्या कुवेंतांतली आनी ह्या पुणशेतांतली हर एक कामां सुसूत्र जावन चलोवंक आदार दिवचे सपोर्टींग स्टाफ आसा. ह्या सगळ्यांची प्रामाणीक आनी निस्वार्थी सेवा आमी मानून घेता आनी देव बरें करूं म्हणटा. संगतच आयच्या फेस्ताची सोबाय सडयल्या आनी आमकां मागोवंक आदार दिला कॉयर पंगडाच्या संद्यांनी. तशेंच हर एका ब्रेस्तारा आनी उरल्या दिसांनी कॉयरान आमकां आदार दिवच्या कॉयर मेस्त्री माने सायमन हाकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. परत्यान तुमकां सुमेस्तांक एक बरें फेस्त मागता आनी निमाण्या बेसावाक आमी सुमेस्तांनी उबे रावचे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोबे आसो. दाबाजीक आशिर्वादाक मान बागायात. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मरयेक विंचून काडली, तो तुमकां तिची भुरगीं करूं. आमेन. देवपूत मरयेतावन जल्मलो आनी तिका काल जालो. ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्याक तो तुमकां कृपेन बरों. आमेन. सोम्या जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायाची नेसण नेसला, तो तिच्या शेगुणाचो पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर सांगात भोगूंक पावोवन दी. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां रावो. आमेन. वसोणयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार.
कार्मेल दोंगरा सोपची सबीली आज आमचो मान तुका मागणी आमची घेवन भुरगे सरका जोंदी आशीर्वादा कार्मेल दोंगरा सोपची सबीली आज आमचो मान तुका मागणी आमची घेवन भुरगे सरका जोंदी आशीर्वादा मुगाळ पुत्रा सोवे अंकार मोरी आशीर्वादी आमकां बघेन कुर्सीचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.